आमच्यो परबो चवथ, दिवाळी, नातालां आनी रमजान ईद ह्यो गोंयांतल्यो मुखेल परबो. सगळे गोंयकार ह्यो परबो व्हडा उमेदीन आनी एकचारान मनयतात. पावसाचो नेट उणो जाता, शेतकार शेताच्या वावरांतल्यान मेकळो जाता. सगळें सैम पांचवेचार दिसता. मळब निवळ आसता तरी अदीं मदीं पावसाची धडक धर्तरेक न्हाणोवन वता. आनी अशा ह्या भाद्रपद म्हयन्यान चवथीची परब येता. ही परब हिंदूंची आसली तरी आमचे क्रिस्तांव भाव लेगीत गणेशाची वाट पळयतात. चवथ ही गोंयची मुखेल परब. सगळे हिंदू भाव चवथीच्या बोवाळांत घरांतले दादले चवथीचें सामान हाडूंक, घर रंगोवंक, मखर रंगोवंक गुल, तर बायलो खाणां करूंक. भुरगीं नवे कपडे आनी फोग हांची वाट पळयतात. चवथीचो दीस येता, घराघरांनी गणपतीची मुरत पुजेक लायतात. झांजी घुमटांचो आवाज, अभंगांचे सूर, उजवातींचो परमळ, जेवणांच्यो पंगती, पक्वानांचे घमघम, फोगाचो धुंवर हांणी आसमंत भरून वता. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन मेळुया असो गजर करीत करीत ही खोशयेची परब केन्ना सोंपता हें कळ लेगीत ना. चवथी उपरांत दिवाळी येता. शेतांत भांगरा सारकें पीक पळोवन शेतकार खुशालभरीत जाता. तेच उमेदीन तो शेत लुंवता, भात मळटा आनी फोव कांडटा. घराघरांत भुरगे आकाश दिवे करतात. वाड्या वयले भुरगे एकठांय येवन नरकासूर करतात. नरकासूर हें वायट प्रवृत्तींचें प्रतीक. समाजांतल्यो वायट प्रवृत्ती नरकासुराच्या रुपान लासून उडयतात आनी पणट्यो पेटोवन बऱ्या प्रवृत्तींक येवकार दितात. सगळो वाठार पणट्याच्या उजवाडान चकचकता. दिवाळे दिसा तरातरांचे फोव करतात. रोसांतले, ताकांतले, दुदांतले, धंयांतले, बटाट फोव, तिखशे फोव. ह्या फोवा वांगडा आंबाड्या करमेक कोण विसरत? रोखडेंच लक्ष्मी पुजन. पसरकारांचेर लक्ष्मी पुजेचे तयारेचो बोवाळ पडटा. दर पसरकार लक्ष्मी पुजेक लायता आनी भुरगीं प्रसादा खातीर गर्दी करतात. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत क्रिश्चन भाव नातालांची परब मनयतात. नातालांची तयारी खूब दीस आदींच सुरू जाता. घरांत वा घरा मुखार गोठो करतात. तातूंत जुजे, मेरी आनी बाळक जेजूच्यो मुर्ती दवरतात. तशेंच घराघरांनी नखेत्रां लायतात. नातालांची केक, दोस, बेबिंक, नेवऱ्यो, मांडारे पळोवन तोंडाक उदक सुट्टा. नातालांचे मीस जाता. व्हडा संख्येन लोक इगर्जेंत मिसाक वतात. मिसा सावन येतकर एकमेकांगेर वचून नातालांची परबी दितात. नातालांच्या निमतान गांवांनी गायनाच्यो, नखेत्रांच्यो सर्ती, गोठ्यांच्यो सर्ती जातात. मागीर येता रमजान म्हयनो. आमचे मुसलमान भाव हो म्हयनोभर उपास करतात. उपरांत चंद्राचें दर्शन घेवन उपास सोडतात. सगळे जाण नवे कपडे घालतात. मशिदींत वतात. थंय नमाज पडटात. रमजानाचें पक्वान म्हणल्यार शीरखुर्मा. ह्या दिसा ईद मुबारक म्हणून एकामेकाक परबी दितात. फाल्गून म्हयन्यांत नमन घालतकच धोलार बडी पडटा आनी शिमगो सुरू जाता. ल्हाना व्हडांचेर खोशयेचो हुंवार येता. वचत थंय मेळ दिसतात. रोमटां, तालगडी हांच्या आवाजान धाय दिको भरून वतात. जाणटे नेणटे व्हडा उमेदीन वांटो घेतात. पुनवे दिसा होळी. त्या दिसा एकामेकांचेर रंग गुलाल मारतात. वर्सभराचें वायट तितलें होळयेच्या होमखणांत लासून उडोवन हिंदू लोक नितळ मनान नव्या वर्साक येवकार दितात.
जावं चवथ वा ईद, परबो सगळ्यांक एकचाराची शिकवण दितात. ह्या निमतान सोयरे धोयरे एकामेकांगेर पावतात. हांसून खेळून सगळे परतून आपआपण्याल्या कामाक लागतात. ह्यो परबो मनोवपा फाटल्यान एकूच हेत आसता. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन शारिरीक आनी मानसीक आळस फाफडून नवे उमेदीन कामाक लागप.